तेच एक आमची आयडिया, आमचे कमिशनर, आमचे सगळे एंटायर टीम आसा, आमचे कावन्सिलर, आमचे डेप्युटी मेयर आणि आमचो MLA लिडर बाबूश, यांचे सगळ्या हेतून आमी सिटी क्लीन दवरपाक ट्राय करता. आणि हो जे आज कंप्लेनी ना अशें दिसता की लोक कोण हें करता म्हणून. आज आमी स्मार्टफोन दिल्या आमच्या हांकां, तेजो कारण असें की तेंचे कडेन आतां हे ज्यो कंप्लेनी येतात ह्या दिल्या कित्याक आमच्यो आतां कंप्लेनी येतात आनी कितें येता त्यो तांकां इमिजिएटली तांकां ट्रान्सफर करूंक मेळटा आमकां, आनी तांकां काम करूंक मेळटलें, इजी काम जातलें. ह्या खातीर आमी तांकां हे स्मार्टफोन दिल्ले आसा. तुम्ही 4 महिने पयलीं ॲप डावनलोड केला हे हितून हाडला म्हणून सांगता जाल्यार 4 महिन्यांनी कितले कंप्लेनी येयले टील डेट सांगूंक शकता? कंप्लेनी आतां तुमी आनी पयले कितले आसतले रिव्यू? पयले आसा तुमी 1000 कितें कंप्लेन ते दाखयल्ल्यो पळय, 1000 कितें कंप्लेनी आयल्या ह्या हाका, आनी तेतूंतले 70% आमी हें जावंक मेळटलें, तेंचे एग्रोमेंट काडूंक मेळटलें. म्हणून मार्केटान सुद्दां कोण प्लास्टीक बॅगां कॅरी बॅग विकता, आमी प्लास्टीक म्हणजे फर्स्ट सिटी पयलीं हें केलें की आमी प्लास्टीक बॅन केल्लें. प्लास्टीक वस्तू वापरप ना, प्लास्टिकाच्यो कॅरी बॅग वापरप ना. तुम्ही फाल्यां कोणाक दिसता कोणाच्या हातीन फाल्यां ताचो फोटो आयल्यारूच कळटलें कोण दुकानदार कोण विकता तेंय कळटलें. गुटखा बंद केला आमी. गुटखा आमी कितकोसोच धरलो 5-6 दिसां पयलीं हें करता. आतां आमी खुबशे रिपेर केल्ले आसा. काल मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे आमी मार्च पर्यंत रस्तो फोडपाक फिक्स रोड जावपाचे ते फायनल स्टेजीर आसा. टेंडर प्रोसेस हेजेर आसा. बाय द एप्रील म्हयन्यान तुमकां सगळे पणजेचे रस्ते चकाचक जाल्ले दिश्टी पडटले. ओके, जाल्यार तुम्ही पयलीं डिसेंबरान तुम्ही लास्ट दिलो तांकां, सो आतां मदींच 31st करपाचो? ना 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 कामां पळय आतां कितें आसा, आतां वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान 9 जावचें न्ही म्हणून आमी तांकां सांगला 31 मार्च पर्यंत तुमी काम सोंपया, जेणे करून आमकां एप्रील म्हयन्यान काम सुरू करूंक मेळटलें. ऑलरेडी आमच्या MLA बाबुशान सगळें लिस्ट तयार केल्लें आसा. रिबांदार टू पणजेन सगळे सिटी सगळे रोड सगळे ऑटोमेटीक जातले. इलेक्शन तोंडाक मुखार आसा, CCP इलेक्शन आसा, तांकां दिसना की बाबा हे रस्तेच सारके